एनी टायम बायपोल जो आसा फोंडे तो डिक्लेअर जातलो. इट वील बी समवेर इन मार्च और फर्स्ट वीक ऑफ एप्रील आणि इट कॅन बी ह्याच्या बरोबर आमची जी वेस्ट बेंगाल आसा देन दुसरी इलेक्शन आसा तामिळनाडू ताजे बरोबर तो येवं शकता. सो ताजेर आतां उलोवप हें बरोबर न्हय, कारण आमी युतीत आसा आनी युतीचो धर्म पाळटा आसतना मोगो पक्षान ऑलरेडी डिक्लेअर केल्लें आसा की भारतीय जनता पक्षा बरोबर रावपाचें. पण केतन भाटीकारान तेंच्यानुसार तयारी दाखयला, तेजेर कितें? प्रत्येक मनीस जो जन्माक येता ताका ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल लोकशाही कितें करूं येता. ताका कोण बंधन घालूंक शकना. उमेदवार केतन भाटीकार आसूं, दळवी आसूं किंवा आनी कोणी आसूं, तातूंत ताचेर हांवें उलोवप बरोबर न्हय. तुम्ही कोणाही असले सपोर्ट करतले अलायन्स? हांव मोगो पक्षा बरोबर आसा. मोगो पक्षान सपोर्ट केला ताका पाठिंबो. पण तयारी तुमकां दिसना डिक्लेअर जाल्या उपरांत तयारी करप खूब लेट जातलो? आमी सदांच फोंडेच आसता, आमचो जन्मूच फोंडे गेला. ओके, थँक्यू. केन्ना पर्यंत जातलो डिक्लेअर? मार्चान केन्नाय तरी जातलें.